मेजर जी अपडेट आहा ती कलंगूट पंचायत तेचेर सगळ्यांचं लक्ष आशिल्लो 11 वॉर्ड हांगा वॉर्ड नंबर 1 पावलो डिसोजा म्हणून जिखून आयला इज बॅक बाय लोबो मायकल लोबो. वॉर्ड नंबर 2 प्रसाद शिरोडकर म्हणून आयला इंडिपेंडंट. वॉर्ड नंबर 3 सुनीता मयेकर म्हणून आयल्या जी BJPची म्हणटा ती सपोर्टेड. वॉर्ड नंबर 4 गीता परब म्हणून आयल्या इंडिपेंडंट आणि सपोर्टेड बाय जोझफ म्हणटा. वॉर्ड नंबर 5 सावियो गोन्साल्वीस सपोर्टेड बाय जोझफ जो BJPचो कॅन्डिडेट आशिल्लो कलंगूटचो पयलींचो. वॉर्ड नंबर 6 स्वता जोझफ सिक्युरा जिखून आयलेलो आसा. वॉर्ड नंबर 7 फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस म्हणून आसा सपोर्टेड बाय द मायकल लोबो. वॉर्ड नंबर 8 आलेक्स कुतिनो जिखला पूण तो परतून ते रिकावंटींग चालू आसा. 8 मतांनी तो जिखिलो सो आतां परतून ते रिकावंटींग आसा. तो जर जिखीत जाल्यार तो बी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. वॉर्ड नंबर 9 तो स्वप्नीश वांयगणकर म्हणून आहा यू आर सपोर्टेड बाय द जोझफ. वॉर्ड नंबर 10 एनी फर्नांडीस सपोर्टेड बाय द जोझफ सिक्वेरा. आणि वॉर्ड नंबर 11 ती फिलोमिना फर्नांडीस ती सपोर्टेड बाय मायकल लोबो. जर आमी पळोवंक वचत जाल्यार मायकल लोबोन जे पॅनल घालिल्ले आपले 11 जाणांचे टुगेदर फॉर कलंगूट म्हणून त्या पॅनलांतले फकत आतां सद्या 3 आयल्या. जोझफ क्लेम करता की त्याचे 6 आसात म्हणून बाकीचे इंडिपेंडंट आणि एक BJPचो. सो मायकल लोबो खातीर एक मेजर सेटबॅक म्हणटात तो कलंगूटान कित्याक कलंगूट म्हणटकीर मायकल लोबोचे सदांच म्हणटा की मायकल लोबो थंयचो किंग. पूण जोझफ जेन्ना फाटले असेंब्ली इलेक्शन लॉस जाल्लो अगेन्स्ट मायकल लोबो BJP टिकेटाचेर तेन्ना जोझफाक परतून आतां हे म्हणटात ते हे इलेक्शनाक कितें आपले पॅनल जिखिले जाल्यार तेंचो आतां एक म्हणटा तो कलंगूटान एक बरो सेव उरतलो. इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट कोणाक जॉयन जातात कितें आतां ते मागीर घडटलें. पूण सद्या आतां जे घडयेक घडलां तें अशें की मायकल लोबोचे जे पॅनल जे तेणी फुल्ली जे डिक्लेअर केल्ले तातूंतले फकत 3 जिखून आयल्या. आतां दुसरी आनी एक अपडेट तुमकां ती म्हणजे पिलेने माना विलेज पंचायत. वॉर्ड नंबर 1 रेश्मा बांदोडकर. वॉर्ड नंबर 2 सोनल मालवणकर. वॉर्ड नंबर 3 रुपेश नायक. वॉर्ड नंबर 4 अजय गोवेकर. वॉर्ड नंबर 5 स्वर्ण सिंग राणे. वॉर्ड नंबर 6 अंकिता नायक. वॉर्ड नंबर 7 अश्विनी चोडणकर. वॉर्ड नंबर 8 अक्षय गोवेकर. वॉर्ड नंबर 9 संतोष बांदोडकर. केदार बॅक पॅनल म्हणटात अशें म्हणटा की केदार बॅक पॅनलांतले 7 जाण हांगा जिखिल्ले. आनी वॉर्ड नंबर 3 रुपेश नायक जो पयलीं ZP आशिल्लो मागीर तो असेंब्ली इलेक्शनाक राविल्लो तो हांगा जिखिल्लो आसा. आनी वॉर्ड नंबर 5 जो स्वर्ण सिंग राणे म्हणटा तो इंडिपेंडंट इज नॉट इन केदार पॅनल. पूण फुडें जर ते जॉयन जाले जाल्यार पूण सद्याच्या घडयेक म्हणटा ते केदार पॅनलांतले 7 जिखिल्ले आसा. पिलेने मान्ना पंचायतीत. आणि कोलवाळे पंचायतीन एक अशी गरज आसा की निलकंठ हालनकर जो मिनिस्टर आहा त्याचे त्यांनी जे बॅक केलेले कॅन्डिडेट 4 जाण जिखून आयल्या. अपोजिशनाचे 4 जाण कॅन्डिडेट आयल्यात. आणि एक आयला तो म्हटल्यार एक इंडिपेंडंट आयला तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट तो जिखिल्लो आसा तो हळदणकरूच म्हणून तो निलकंठ हळदणकरचो भावूच तो. पूण ताचेर आतां सगळें डिपेंड आसतलें तो कोणाक खंयच्या पॅनलाक सपोर्ट करता आनी कोणाक जॉयन जाता तो. कित्याक ते 9 मेंबर पंचायती 4 अपोजिशन 4 रुलींग जे मिनिस्टर आहा तेंचे आयिल्ले आसा. आनी एक इंडिपेंडंट जो हळदणकर आयिल्लो आहा तो एकूच इंडिपेंडंट आयिल्लो आहा. आनी ताचेर आतां ही सगळे फुडले कोणाचे पॅनल कोण ते सरपंच पॅनल कोलवाळे पंचायतीन कळटले.